नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो राज्यातल्या राजकीय परिस्थितीचो. आनीक एक निर्णय घेतला आमी ह्या आठवड्याक की राजकारण्याक आपोवन त्या परिस्थितीचेर चर्चा करपा भितर कांय अर्थ ना. जें कितें चल्लां ताजें प्रॉपर विश्लेशण जावपाक जाय आनी फुडली दिका कितें गोंयची हाजेर भासाभास जावपाक जाय. त्या खातीर 3 मानेस्त आमचे बरोबर स्टुडियोंत 3 संपादक आसात. हांव तांची वळख करता आनी डिबेटीक सुरवात करता. पयलीं आसात ते म्हळ्यार ज्येश्ठ पत्रकार आनी नवप्रभाचे संपादक परेश बाब प्रभू. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात लोकमताचे संपादक आनी ज्येष्ठ पत्रकार राजू बाब नायक. स्वागत. आनी तिसरे आसात तुमचे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार आनी गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळीकर. स्वागत. राजू, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. कितें जाल्ली परिस्थिती? म्हळ्यार नेतृत्व बदल जाता, नेतृत्व बदल जायना हो एक भाग जालो. पण गोंय आनी गोंयची राजकीय परिस्थिती इतली लिडरलेस जाल्या सद्या की मुख्यमंत्री हॉस्पिटलांत दुयेंत आसा. एक पर्याय मेळपाक सुद्दां इतले दीस वतात आनी कितें जातलें तेंच कळना. हांवें 2 दीस पयलीं एक लेख बरयल्लो आनी ताणें हांवें म्हणिल्लें की ह्या परिस्थितीक उपहासात्मक नदरेन आमी सस्पेंडेड एनिमेशन म्हणून येता. राज्यपाल पळय एकदां गोंधळ पळय जाता तेन्ना विधानसभा काडून कांय तेवा खातीर तहकूब करता तशी परिस्थिती आहा. कारण इलेक्टेड गव्हर्मेंट दिसती पडना. मंत्रीमंडळाच्यो बैठको कितले म्हयने जाले जावना. मंत्री मेळनात. फायनान्शियल सँक्शन जायना. ताका लागून खंयचेच प्रोजेक्ट फुडें वचना. पयर 2 दीस पयलीं टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षान म्हणलें की आमकां 300 कोटी रुपया सँक्शन जावन आयिल्ले. फुडें वचना कारण पर्यटकाची सँक्शनच मेळूना. सो गव्हर्मेंट स्टँड स्टील, कसलीच कामां जायनात आनी सस्पेंडेड एनिमेशन. फक्त 2 अधिकारी सगळे तरेचे डिसिजन घेतात. एक कृष्णमूर्ती चीफ मिनिस्टराचो सेक्रेटरी आनी दुसरो चीफ सेक्रेटरी. चीफ सेक्रेटरी खरें म्हळ्यार बदली जावन गेल्लो खंय. दुसरो चीफ सेक्रेटरी चंदीगडाक आपले बॅगा बांदून रावला, ताका येवपाक मान्यता ना. अशे तरेची एक विचित्र परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या. आनी राजकीय परिस्थिती तर नाच. आमी म्हणटा की गोंय मोस्ट राजकीय दृश्ट्या एक्टीव तें कांय दिसना. कारण काँग्रेसीकय खबर ना कितें चल्लां तें. फक्त राज्यपाला कडेन वचप, सरकारच चलना, एक सेक्रेटरी सगळें चलयता. हे दीस इज ए व्हेरी सिरियस इशू. कोण जबाबदार संजय बाब ह्या गजाली खातीर? कारण आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना फाटले तर एक आठवडो जाला आमी आयकतात की पर्यायी वेवस्था येतली. दीस इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग सिनारियो जंय कोणूच मुख्यमंत्र्याचो राजिनामे मागना. सगळे जाण म्हणटात की एक फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटीव सिस्टम तरी आसची जंय कॅबिनेट हेड करपा खातीर कोणा कडेन अधिकार तरी आसता किंवा चार्ज तरी आसचो. आनी तेंय ठरना. निरीक्षक येतात, निरीक्षक वतात, ते वचून 3 दीस जाता तरी ठरना. जबाबदार कोण आनी नक्की चल्लां कितें अशें दिसता तुमकां? 2 गोष्टी विचारता तूं की एक जबाबदार कोण आणि नक्की चल्ला कितें. वयसर नक्की चल्ला कितें पयलीं घेवया की नक्की चल्ला कितें म्हणजे ते कांयच कळना. म्हणजे आमी आत्तां सुद्दां ह्या क्षणाक आमी डिबेट करता आसतना सुद्दां आज राज्यात कितें परिस्थिती आसा की ताचेर कितें तोडगो दिसता, काही पर्याय तयार जाल्या, कसलेंच चित्र स्पश्ट ना. आनी ती परिस्थिती आमी हांगा डिबेट करता की ऑफकोर्स हाका जबाबदार कोण म्हटल्यार पयलो जबाबदार ही निश्चित ज्याची सत्ता आसा तो जबाबदार. की एक म्हणजे पर्यायी नेतृत्व हे अकस्मात पडना. पर्यायी नेतृत्व हे हळूहळू तयार करचें पडटा आनी ते तयार करपाचो प्रोसेस आसता. सो तो प्रोसेस भाजपा भितर केन्नाच जाल्लो फाटल्या अनेक वर्सांनी केन्नाच दृश्टीक पडूंक ना पयलो. सो थंयच्यानूच पयली जबाबदारी सुरू जाता ह्या फेल्युअराची. दुसरी गोष्ट पार्टीनय अशें हें दाखोवना. तुवें म्हटलें त्या प्रमाणे प्रमोद की 2-3 तांचे निरीक्षक आयले, 2 दीस हांगा सगळ्यांक मेळ्ळे. बिगर BJP नॉन BJP जे गोवा फॉरवर्ड MGP आसा, अपक्ष आसा तांकांय मेळ्ळे. रिपोर्ट कितें तरी घेवन ते दिल्लीक गेले. त्या बद्दलूय आमकां कांयच कळना अजून. 3 दीस जाले, 4 दीस जाले. आनी ह्या परिस्थितीन म्हणजे जे नेतृत्व आसा तेय पर्यायी नेतृत्व तांणी तयार करूना. पार्टी जी आसा ती पार्टी ह्या नेतृत्वा बाबत कांय निर्णय करूंक शकना. आनी म्हणटात कितें तर मुख्यमंत्री खंय आसुनी कारभार चल्ला. तो फायली हाताळटा, तो हे करता, ते करता. हे आमी फाटले अनेक दीस किंवा आतां म्हयने आयकता. सुरवातेक पयली फावट जेन्ना मुख्यमंत्री अमेरिकेक गेल्ले तेन्ना तांणी 3 मंत्र्यांचे मंडळ स्थापन केल्ले की तशी काही वेवस्था आतां केल्ली ना की दोगांकडे चार्ज, एकट्याकडे चार्ज, तात्पुरतो चार्ज किंवा डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हे अशेंय काही वेवस्था केल्ली ना. सो म्हणून ही अशी जी राजू म्हणटा तशी की सगळेच सस्पेन्स म्हणजे सस्पेंडेडूच जाला सगळी परिस्थिती. अशे तरेन ही परिस्थिती जाली. ताका जबाबदार मुख्यतः ही सत्ताधारी बाजू हीच जबाबदार ताका. ताजें एकच वाक्य हांव सांगू की मुख्यमंत्र्या कडेन पदभार आसा काय खबर ना, पूण पर्रीकार गोंयचेर भार जाला. इतली परिस्थिती आयली म्हणटा तुमी. ही गजाल तुमी मान्य करतात की चार्ज तरी कोणा कडेन दिवपाक जाय आशिल्लो. चार्ज दिनासतना जेन्ना असो व्यवहार चलता की वॉट आय एम बींग टोल्ड इज दॅट 90% ऑफ द मिनिस्टर्स आर नॉट इवन विजिटींग सेक्रेटेरिएट.
कारण ते म्हणटात की वचून करूं कितें, फायल आपल्या टेबला वयल्यान वता आनी देन इट इज अ ब्लॅक होल, ती परत येत ना. सुरवातीक कशें आशिल्लें की पर्रीकर जेन्ना बरें ना अशें कळ्ळें सगळ्या लोकांक तेन्ना सुरवातीक एक सहानुभूती आशिल्ली की पर्रीकर अमेरिकेक गेले, ठीक आसा, पूण बरे जावन येतले, परत सगळे गाडे मार्गार येतले. पूण जशें राजू बाबान सांगलें किंवा संजयान सांगलें की ही परिस्थिती आतां 8 म्हयने जाले अजुनूय सुदरना आनी दिसान दीस ती चड वायट वचत गेला. लोकांचे बेजीक जे प्रश्न आसात, सादे रस्ते, उदक, लायट, हे मूलभूत जे प्रश्न आसात ताचेर सुद्दां सोल्युशन्स जेन्ना येना अशें लोकांक दिसपाक लागले. खंय तरी एक नाराजीन हातून रुपांतर जायत चल्लां आनी तातूंतल्यान हो आतां सद्याचो विशय आसा आतां एक स्पश्ट आतां पर्यंत जाला की नेतृत्व बदल जावचो ना अशें एक चित्र सद्या तरी ह्या क्षणा पर्यंत तरी आसा की दुसरो पर्याय सद्या तरी कांय दिसना, दुसरी कांय व्यवस्था ना. म्हणजे अशेंच चलपाचें काय कितें, हो जो लोकांच्या मनान ही जी भावना आसा न्ही ती हळूहळू नाराजीन रुपांतरीत जायत चल्ली आनी ताची दखल बीजेपीन घेवपाक जाय. आनी ती पोकळीचो जो विशय आसा न्ही की भाजपान आतां पर्यंत कशें आशिल्लें की एक 2 समांतर नेतृत्वाची एक पयली पासून परंपरा आसताली की वाजपेयी अडवाणी आसताले, गोंयांत श्रीपाद आनी पर्रीकर आशिल्ले. फुडें अशें जालें की एक जी वेवस्था हांगा जाली की श्रीपाद भाऊ दिल्ली आनी पर्रीकर गोंयान, आनी तातूंतल्यान एक गोंयान भाजप वाडोवपा मदीं पर्रीकरांचें खूब व्हडलें योगदान आसा, मान्य आसा. पूण त्याच बरोबर हांगाचे केडर बेज जे हें आशिल्लें न्ही ती खंय तरी कमकुवत जाली आनी एक म्हणजे कोणाकय फातराक सुद्दां शेंदूर लावन देव करतात म्हणटात न्ही तशे लोक आमदार जाले जांकां जितली कुवत ना, नेतृत्व करपाची क्षमताय ना, ताका लागून दुसरी फळी जी तयार जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना. म्हाका दोगूय जाणांनी जे पळय म्हणलां म्हाका हें मान्य ना. दुसरी फळी निर्माण जावं ना. दुसरी फळी कितलेशे हांव 4 नांव घेवंक शकता. मोविन गुदिनो मोस्ट एफिशियंट, ताका कित्याक दिनात? आज सध्या एफिशियंट मंत्री म्हणून विश्वजीत राणे वता, ताचे कडेन कित्याक दिनात? हांव म्हणटा हो पर्रीकराचो इगो आपल्या शिवाय कांय चलोवंकच शकना. संघटनाय आपूण चलोवपाक शकता, सरकारय आपूण चलोवपाक शकता. हो ताजो इगो म्हणून तो फाटले आतां 36 खाती घेवन बसला. तो खाती वाटना. नाही, दोन्ही नावांची तुम्ही मोविन आणि विश्विताची नाव घेतले आणि तुम्ही सांगा की हे भाजपाचे मुख्यमंत्री किंवा भाजपाचो पदभार दिवचो, एक डेअरिंग स्टेटमेंट अशें दिसना तुमकां? हांव म्हणटा सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप ताणें म्हणलें म्हणून की हो इगोक लागून दिनात, कारण ना जाल्यार 36 खाती तो आपल्या कडेन. तुमकां मान्य मोविन गुदिनो, विश्वजीत राणे ही जी नांवां आसात, प्रमोद हांव एक सांगता, एकूच सांगता की तुम्ही निलेश काब्राल, मायकल लोबो जर म्हणिल्ले म्हजे कडेन कितें आशिल्लें म्हणून म्हाका नांव घेवपा आशिल्लो. नांव आयकून म्हाकाय कच्च जालें. दोन मिनिस्टर न्ही, ती बाकीची नांवां घेवपा आशिल्लो. कळ्ळें तुका? ना ते भाजपातले म्हणून म्हाकाय कच्च जालें आयकून. कच्च जालें आनी म्हाका शंका आयली की राजू कितें हेतू आसा ही नांवां घेवपा खातीर. एफिशियंट मंत्री तांकां केले. गुदिनो हे 2 जाणां मंत्री कोरोना पर्रीकर, ती पळय तुवें पळय नांव घेतलें मंत्री कोरोना, हांकां 2 जाणां मंत्री केल्यात आनी तांकां काडूनय उडोवना. तांचे कडेन दोगूय जाणां कडेन इम्पॉर्टंट खातीं आसात. विश्वजीत राणे कडेन तर इतलें इम्पॉर्टंट, ताचें नांव डेली पेपरांनी येता आनी आमीच ताची तोखणाय करीत आहात. ह्या परिस्थितीन भितर सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप ना, हें सगळें फट. जर तो मंत्रिमंडळाची सल्लागार समिती अपॉयंट करना, जर तो कोऑर्डिनेशन कमिटी जी पयर अपॉयंट केली ती करना, मंत्रिमंडळाची बसका घेवपाक अध्यक्ष तो अपॉयंट करना, आनी आपल्याला खाती वाटना. अरे ताणें गोंयच्यान सांगून गेल्लो तर आतां आपल्या कडेन जायना, आपण सगळी खाती वाटतो. हे व्हॅलिड पॉयंट दिसना तुमकां? आणि अशी परिस्थिती भितर तुमकां एक गजाल दिसता की एटलिस्ट येवया इगोचे येवया, तुमकां अशें दिसता की एटलिस्ट ही जी गजाली करून कोण तरी एक मनीस कॅबिनेट हेड करपा खातीर तरी घेवपा आसला, कारण मंत्रिमंडळाची बैठकच जाल्ली ना. बरोबर, ते जायच नाही. कॅबिनेट हेड करपा खातीर नॉर्मली मुख्यमंत्री आसता आनी जेन्ना मुख्यमंत्री ना तेन्ना ताच्या गैरहजेरीन कोण तरी थंय एक मंत्री 2 नंबराचो 3 नंबराचो कोण तरी थंय मंत्री आसचो पडटा आनी ती क्लॅरिटी आसची पडटा मंत्रिमंडळा भितर की सिनियर मंत्री अमूक तो त्याच्या गैरहजेरीन, मुख्यमंत्र्याच्या गैरहजेरीन तो हें जावना. आतां हें जावना ताका कारणय आसा. आतां राजू जेन्ना ती नांवां घेता नेतृत्वाची, आतां पयल्या विधानसभेच्या ह्याच्या पयलींच्या विधानसभेन जर आमी पळयत जाल्यार तेन्ना पर्रीकराक जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्लीक वचचें पडलें तेन्ना तेंचे कडेन पर्याय आशिल्ले. लक्ष्मीकांत पार्सेकर आशिल्लो, राजेंद्र आर्लेकर आशिल्लो, सो तांचे कडेन बरे सिनियर सगळे दुसरी फळी, खरी भाजपाची दुसरी फळी तेन्ना विधानसभेन आशिल्ली. आज जालां कशें दुर्दैवान भाजपाच्या की 2014 17 इलेक्शनान त्यांची दुसरी फळी कापली, सगळी काबार जाली. जी सपोज टू बी दुसरी फळी म्हणजे जी मूळ भाजपाची दुसरी फळी. आज राजू म्हणटा ती मोविन बिवीन हे सगळे ओके बरे आसा, सिनियर आसा राजकारण, पण ते भाजपाचे न्हय. कितकेय म्हणा, पूण तुम्ही का लायिल्ले भाजपान ते की त्याच्यापेक्षा निलेश काब्राल आणि
कोण मायकल लोबो हे सिनियर भाजपातले तांकां ह्या पॉलिटिकल इक्वेशना खातीर तांकां मंत्रीपद मेळुना. ऍक्च्युली दे डिजर्व मिनिस्ट्री आणि दे डिजर्व लिडरशीप ऑल्सो, कारण तांणी भाजपान एटलीस्ट 2 टर्म तरी काडलेली आसा. तुमकां कितें दिसता भाजपा हो व्हडलो प्रश्न जाला भाजपा मुखार? जे मंत्रिमंडळां आसात ते मूळ भाजपाचे न्ही आणि जे मंत्रिमंडळा भायर आसात ते तुगेले जुनियर कशें दिसपाक लागता? नाही, हांवें तो मूळ विशय म्हणिल्लो की भाजपान दुसरी फळी ना. हाचें कारण अशें की कशें जालें की पर्रीकर आनी हाच्या भोवती एक जे वर्तुळ तयार जालें, आमदार ताणें हाडिल्ले मनीस, तातूंतल्यान पक्ष विस्तारलो. पूण भाजपाची जी एक स्ट्रेंथ आसताली ती खंय तरी कमी जायत गेली. म्हणजे एका मनशा भोवती सगळें हें अशें चित्र जालें. आनी तातूंत फाटल्या इलेक्शनान तर सगळे केडर बेज जे आशिल्ले ते सगळे पयस जाले, सगळे हल्ले भितरले. मागीर कशें जालें की एक मनोहर पर्रीकर आनी ताच्या भोंवतणी सगळे लोक, आतां राजू बाबांची 2 नांवां घेतली, दोनूय इम्पोर्ट केल्ले. तांकां भाजपान तशी एक्सेप्टेबिलिटी आसपाना. आतां येवन चडूच काळ जावना तातूंत. ताका लागून डायरेक्ट तांकां मुख्यमंत्री म्हणून सगळे भाजपा जे कार्यकर्ते आनी सगळे नेटवर्क जे आसा ते स्विकारते अशातलो भाग ना. पूण खुद्द भाजपाचे दुसऱ्या फळीचे नेतृत्व जे तयार जावपाक जाय आशिल्ले, ज्या कुवतीचे लोक जावपाक जाय ते तयार जाले ना, ही हातूंतले सगळ्यान एक गजाल सांग, जेन्ना आमी एकूच एडिशन करता, जे तयार जाल्ले ते हल्ले, इलेक्शन हल्ले आनी समजूच पयस गेलो न्ही भाजपा पासून फाटल्या इलेक्शन. तशी ते भाजपाची तुमी ताका दुसरी फळीतली म्हणटले काय बिकॉज पर्रीकर वॉज ऑलवेज कन्सिडर्ड फर्स्ट एमॉंग इक्वल्स, ती दुसरी फळी? कारण तुम्ही पार्सेकार धरात किंवा आर्लेकार धरात, हांकां तुम्ही खरेंच दुसरी फळीतली म्हणपाक शकता. आशिल्ले एक सिनियरिटी जर पळयत त्यांची सिनियरिटी आशिल्ली, आनी पण ती दुसरी फळी भाजपाची बिकॉज पर्रीकर वॉज कन्सिडर्ड फर्स्ट एमॉंग इक्वल्स, तशें न्ही. दे आर कन्सिडर्ड एज सेकंड रँक लीडर. ना, पूण जेन्ना संरक्षण मंत्री म्हणून जेन्ना पर्रीकर गेलो तेन्ना अशीच सिच्युएशन आशिल्ली की पोकळी निर्माण जातली अशी. पूण पार्सेकर जेन्ना आयले, पार्सेकारान प्रशासन हातान घेतले, एक बऱ्या तरेन सरकार चलोवंक शकले. म्हणजे एक दुसरो तो जागो व्हॅक्यूम जो जाल्लो तयार, तो भरपाक कोण तरी आशिल्लो. आतां तोय कोण ना अशी. म्हाका एक गजाल सांगा, जेन्ना चवथीच्या दुसरी पंचमीक जेन्ना तो विशय आयलो तांणी अलायन्स पार्टनरा बरोबर बसका घेतली आणि एक तांचो हे मुखार येतालो विचार की सिनियर मोस्ट मिनिस्टर म्हणून सुदिना कडेन चार्ज दिवपाचो, जाका मागीर बाकीच्या अलायन्स पार्टनरांनी हरकत घेतली. वॉज दॅट अ रायट थिंग टू डू, ऑर सुदिना कडेन चार्ज दिवन पळोवपाक जाय आशिल्लें? राजकीय परिस्थिती पळयली जाल्यार हे आमी हाजें उत्तर तात्वीक दृश्ट्या दिवं येतात, हाजें उत्तर राजकीय दृश्टी दिवं येतात. दोन्ही ना, हातून राजकीय दृश्टीच आमकां पळोवचें पडटलें. तें अशें की निमाणें सुरवाती पासून आनी आतांय बी तें ठरता, जे पळय आतां श्रीपाद नायकाचें नांव परत फाटल्यान पडलां इतल्या खातीर, कारण घटक पक्षाक निमाणें राजकीय सरकार चलोवपाक घटक पक्षाक विचारान घेवचेच पडटलें. सो सगळ्यांक विचारान घेवनूच हें ठरोवचें पडटलें आनी गोवा फॉरवर्ड आनी बाकीचे 6 जाण एकठांय येतकीर ऑटोमॅटीक सिनियर मनशाचें नांव पेल्यान पडलें. हातूंत भितर सिनियर मनीस अपॉयंट करपाचें काम पर्रीकर जेन्ना पयले खेपे पळय जेन्ना दुयेंत पडलो तेन्ना जावपाक जाय आशिल्लें. ताणें सिनियर मनीस जो कोण पळय ताका दिस इज टू लिटल टू लेट, ताका ताणें तेन्नाच करपाक जाय आशिल्लो की चल मंत्रिमंडळ बसके तो घेतलो, तो सरकारचो कारभार फुडें चलयतलो. आज जेन्ना अशे तरेन डिसिजन घेता तेन्ना ताका एक वेगळें स्वरूप येता, वेगळें रूप येता आनी ताका एक पॉलिटिकल एक संघर्शाचें आतां रूप आयलां. कारण जालां कितें की गोवा फॉरवर्ड हो जरी आज बीजेपीक सपोर्ट करता आसलो तरी तो पर्रीकाराक सपोर्ट करपा खातीर आयला आनी तो सपोर्ट करता आसतना तो आपली पळय जी सपोर्ट बेज आहा साश्टी सालसेत तो पळयता. सो तो सुदीन ढवळीकारा कडेन मातसो भिवन पळयतलोच, कारण सुदीन ढवळीकाराचें पळय जें कितें बॅकग्रावंड आसा, सनातनी प्रवृत्ती बरोबर तो गेला, तो म्हणटा की बिचाचेर ल्हान आखूड कपडे घालून लोकांनी वचपाक जायना. सो हे सगळें जे पळय कितें मानसिकता आसा ती गोवा फॉरवर्डाक सुदिना शिवाय गोवा फॉरवर्डाक दुसरो खंयचोय भाजपाचो नेतो चलपाक शकता? न्ही, चलपाक दुसरो खंयचोय न्ही, तांकां खंयचो तरी चलपाक शकता आसतलो, खंयचोय चलपाक शकतलो. नाही, पूण सुदीन बाबाक ते राजून जशें म्हळें की तेन्ना करपा जाय आशिल्लो, पूण तेन्ना सुद्दां तो स्विकारलो वचचोच नाशिल्लो न्ही. विजय सरदेसायची भुमिका त्याच लागून तर ते 3 पक्षांचे मेळून ती समन्वय समिती काडची पडली तांकां. ते जर तेन्ना एक्सेप्टेबिलिटी जर आशिल्ली जाल्यार ते तेन्नाय करपाक शकताले. तेन्ना शक्य जालें ना. ह्या फावट जेन्ना करपाचो प्रयत्न जालो आनी जे निरीक्षक आयले, व्हेरी इंटरेस्टिंग आज जी परिस्थिती आयली ती घटक पक्षाक लागून आयल्या, अलायन्स पार्टनराक लागून आयल्या काय भाजपाक लागून आयल्या? मुळान कशें आहा की नेतृत्व बदलाचो विशय खंय सुरू जालो की थंय आमकां स्पश्ट दिसता की तो अलायन्स पार्टनरा कडल्यान सुरू जावना, तो खुद्द बीजेपींतल्याच गटा कडल्यान हो विशय फुडें आयलो. चुकून श्रीपाद भाऊ प्रेस कॉन्फरन्सीक उलयले की तात्पुरती व्यवस्था कितें तरी जावपा जाय. थंयच्यान तुमी सगळे मिडिया जर पळयत थंयच्यान हो वाद चड हें जालो. मागीर हांगाच्यान आमी अमित शाह वचून मेळटले आनी ताका ताचे कडेन विशय मांडटले असो स्टेटमेंट जालो. आनी मागीर मुंबयच्यान सुत्रां हाल्ली आनी मागीर तो हें कॅन्सल जालो. थंयच्यान हो वाद विशय जो आहा तो चर्चेन आयलो.
आणि ह्यातून अलायन्स पार्टनर जे आहा न्ही तांची अजूनही म्हाका एक भुमिका जी दिसता की ते सरकारच्या स्थैर्याक खंय भंय आसा अशें म्हणना, खंयच तांचो एक स्टेटमेंट ना की बाबा सरकार हे इवन विजयान स्टेटमेंट केलं परमनंट सोल्युशन दिया खूप जबाबदारीन स्टेटमेंट अलायन्स पार्टनरा कडल्यान आयल्या, हे खूप महत्वाचें आसा अशें म्हाका दिसता. नाल्यार हांगा काँग्रेसीक संदी आसताली की खंय तरी एक लोकां मदीं एक संभ्रम निर्माण जातलो आशिल्लो की बाबा हे सरकार स्थिर आसा काय ना. स्थैर्याच्या बाबतीन अलायन्स पार्टनर हे खूप जबाबदारीन वागले. किती दिसता ह्या परिस्थितीत जबाबदार कोण, अलायन्स पार्टनर काय भारतीय जनता पक्ष? परिस्थितीक ऑफकोर्स जबाबदार भारतीय जनता पक्ष पहिली हे, कारण नेतृत्व तांच्याकडे आसा, सरकारचे नेतृत्व ज्याच्याकडे आसा ताणेंच पर्यायाचो पयलो ऑप्शन दिवपाक जाय, जो तांणी पयलीं पासून दिवना. राजूच्या एका मता कडेन हांव एग्री जाता की ही वेवस्था आज न्हय, ही वेवस्था जेन्ना आजाराची पयलीच हे लागलेली तेन्नाच ती वेवस्था ताबडतोब ओव्हरनायट त्या दिसा जावपाक जाय आशिल्ली. पर्रीकराकडे जेटली जेन्ना 3 महिने 4 महिने हॉस्पिटलान उरलो ताणे कडल्यान पियुष गोयला कडेन चार्ज दिलो. हय, चार्ज दिवप हो सरकारान अत्यावश्यक गोष्ट, आवश्यक गोष्ट. आणि जेन्ना मुख्यमंत्रीच आजारी आसा तेन्ना चार्ज दिवपूच जाय. तेन्ना ते कितें तिगांचे एक हे केले, एडवायझरी कावन्सील केले. ओके फायन, त्या वेळार ती वेवस्था जाली. पूण मागीर अशें लक्षांत आयलें की ताका परत वचचें पडत किंवा ती स्टेबिलिटी त्याच्या आरोग्याची उरची ना, आसची ना. सो त्या टायमार मे बी नंबर 2 कोण आसा, सुदीन ढवळीकर, ओके चार्ज दिलो. सुरवातेक जर दिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता आयच्या इतलें राजकारण तेन्ना इतके अशें हे जावं नाशिल्लें. तुगेल्याच प्रश्नाक धरून हांव एक गंभीर प्रश्न उपस्थित करता. जर ऑल्टरनेटिव्ह अरेंजमेंट जाय, कोण दोशी बी सगळें, पर्रीकाराक जाला कितें हो प्रश्नच पर्रीकाराक जर गंभीर जाला जाल्यार तेन्नाच हो विशय येवपाक जाय आशिल्लो न्ही. म्हाका दिसता की आतां पर्यंत आमी एटलिस्ट इतलें मानू शकता की बाबा तो आजार गंभीर आसा. आतां काही वेळा त्याचो उच्चार जायना, कारण मिडियाक शेवटी कोणी तरी ऑथेंटिकली सांगचें पडटा की ह्या मनशाक हे जाला, त्या शिवाय हांव बरोवं शकना किंवा तूं प्रमोद हांव मुद्दम हाजेर एक प्रश्न विचारता व्हेरी फ्रँकली की मुख्यमंत्र्याच्या आजाराविशीं आज घडये गोंयभर सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें की आजार कितें आनी कितें जालो तो. पूण मुख्यमंत्र्याच्या आजाराविशीं सुरवाती सावन इतली सिक्रसी बाळगुवप हें बरोबर काय चूक? चूकच न्ही. सुरवातेक काही प्रमाणात ती सिक्रेसी बाळगप हे ओके, बरें आसा. म्हणजे पूण कसो आजाराचें स्वरूप लक्षांत घेवन की तो एक म्हयन्याभरान बरो जातलो, येतलो, आपलें काम वेवस्थीत सुरू करतलो. पूण त्यानंतर ती खंय तरी ट्रान्सपरन्सी येवपाकूच जाय. चर्चा सुरू जाल्या देशभर आजाराचें स्वरूप आपल्या पुरतेंच जर उरिल्लें जाल्यार ओके, ताजेर गव्हर्मेंट कितलो खर्च करता? ताका कितले वेळा अमेरिकेक वचून येवचें पडटा, ताका लिलावतीन व्हेला, ताका थंयच्यान म्हत्वाचे दोतोर, म्हत्वाची हॉस्पिटलां, अमेरिकेचे दौरे, परत यो वच, हाजेर टॅक्स पेयराचो खर्च. तुमी कितें म्हणटात? ही सिक्रसी इज कम्प्लिटली रॉंग. सामकें रॉंग. हें जगभर खरें म्हळ्यार अशें आसात, अशे तरेचे म्हत्वाचे लिडर किंवा कलाकार किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले लोक. एक गजाल आमी पळयल्या की जेन्ना ते लिलावतीक वचूं किंवा अमेरिकेक वचूं किंवा आज ते एम्साक आसा, there has not been a single medical bulletin issued about his health. एक मेडिकल बुलेटिन आज मेरेन इश्यू जाल्लो ना. ताणी स्वता न्ही आपूण एक फीट आसा हे दाखोवपाचो सदांच प्रयत्न केल्लो दिसता. म्हणजे पयलीं जर लिलावतीन जेन्ना आशिल्ले तेन्ना बजेट सादर करपाक स्वता येवन प्रेजेंट करप. आपूण खंय तरी फीट आसा, विमानतळा वयल्यान येतना जर चलत येवप, तरतरीत चलत येवप आपले, म्हणजे आपल्याक काय व्हडलें जावना अशेंच एक जनतेचेर ताणी भासोवपाचो सतत प्रयत्न केलो. आनी आतां कशें जालां की आतां परिस्थिती खंय तरी हाताभायर चल्ल्या की हें दाखोवप सुद्दां शक्य ना. पयलीं सुद्दां ते पर्रा गेले चवथीक, प्रत्यक्ष तेंच्यान घरांतल्यान रोखडे भायर चलत येतना दिसले. लोकांक कशें दिसतालें की अजुनूय सीएमाची हे जे आसा म्हणजे हातूंतल्यान हे तात्पुरते आसा सगळें, हातूंतल्यान भायर सरतलो आनी बरो जातलो अशी एक लोकांची अपेक्षा आसा. आनी आतां जेन्ना ह्यो अश्यो बातम्यो येतात की एम्सान सिरियस कंडिशन आसा, कितें आसा, तेन्ना लोक खंय तरी लोकां मदीं एक संभ्रम तयार जाला. आनी तातूंतल्यान आज जी चर्चा जाता सगळी नेतृत्वाच्या हाच्या विशयान ती हाका लागून जाल्या. एक गजाल नासतना आज जेन्ना स्टेबिलिटीची गजाल उलयतात, 2 पर्यायांचो सुरवाती सावन बोवाळ चल्ला. एक म्हळ्यार मोगोचे भाजपा भितर विलिनीकरण आनी एक सुदीन ढवळीकरान मुख्यमंत्री जावपाचें, किंवा गोवा फॉरवर्डाचे भाजपा भितर विलिनीकरण आनी विजय सरदेसायान मुख्यमंत्री जावपाचें. हे दोनी पर्याय कशे दिसता तुमकां? न्ही, हे दोनी पर्याय बीजेपी आतां उदोवच्यान आमी चर्चा म्हणलें न्ही, तांकां अशें दाखोवपाचें ना की भायल्यान कोणा तरी हाडलो आनी चीफ मिनिस्टर केलो, कारण तांचें उणेपण भायर सरतलें की बाबा तुमचे कडेन दुसरी लिडरशीपच ना म्हूण तुमकां भायल्यान आयात करचो पडलो. ही बीजेपीची मानसिकता आसा. ताका लागून ते अशे तरेन प्रस्ताव एखादी चर्चेच्या किंवा कुजबुजाचे सरबर आसत की तुमी पार्टी विलन करता, आमी तुमकां अध्यक्ष करता. पण अशे तरेचो आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा म्हणून अशे तरेचो खंयचोच अधिकृत पर्याय प्रस्ताव पार्टीन दवरूना तांच्या मुखार, आनी ताची चर्चाय जावना. आनी महाराष्ट्र गोमंतक पक्षान ऑलरेडी फाल्यां जर हे प्रस्ताव आयले जाल्यार वीच इज द बेस्ट ऑप्शन यू फील? न्ही, म्हाका दिसता अशें की दोगूय जाणांनी
आपल्या मतदारसंघ आनी आपल्या लोकांची मानसिकता पळोवन निर्णय घेवचे पडटले की बाबा हें अशे तरेन करप बरोबर काय चूक. कारण लाँग टर्म चिंतप आनी हे दोन्ही प्रादेशीक पक्ष दोगी जाणांनी जर चिंतले की ना आमकां राष्ट्रीय पक्षा कडेन वचून राजकारण करत जाल्यार चड बरें सोंपें जातलें किंवा दुसरो पर्याय तांकां ना प्रादेशीक गोंयांक सदांच इश्यू येता न्ही की गोंयचे पळय जे प्रश्न आसात ते गोंयचे प्रश्न राष्ट्रीय पक्ष समजून घेवंक शकनात. ताका लागून हांगा प्रादेशीक पक्षाची गरज आसा आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची आसा. कारण इतले 50-55 वर्सांचे पळय ताचे पळय हें आसा ताका लागून कांय प्रमाणांत तांकां लोकांचो पाठिंबो आसा. म्हाका एक म्हाका आमी ह्या दोनांतली समजा विलिनीकरणाचो फाल्यां प्रश्न आयलो हय. कारण अल्टिमेटली सरकाराच्या स्थैर्याची गजाल आसता आनी स्थैर्य हें अशी इगोंचेर चलना, स्थैर्य हें नंबरांचेर आसता. हय, of सो course. भारतीय जनता पार्टी सदांच एक हें आशिल्लो की काँग्रेस 16 आसा हातूंतलो एक जरी पक्ष विलीन जाता जाल्यार तांचो नंबर 17चेर तांचो पावता. 17चेर इट इज पावता. हार्ड एरिथमेटीक. हय हय तुमकां दिसता विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर बोथ पार्टीज? सी इट इज हायपोथेटिकल. हय, इट इज एब्सोल्युटली हायपोथेटिकल. तरी पण आम्ही डिस्कशन करपाक आमकां प्रॉब्लेम ना. पण म्हाका वैयक्तीक म्हाका अशें दिसता की समजा जर पार्टी विलीन जावपाची जाली की भाजपा भितर जाल्यार MGP भाजपा भितर विलीन जावप इज नॅचरल ऑप्शन कसो. कारण दे हॅव बीन त्यांची एक विचारधारा आसा बऱ्यापैकी एकत्री आसा. गोवा फॉरवर्ड हो हेचे मूळ हे काँग्रेसी कडेन वता आणि थंयच्यान मागीर थंय कितें तरी पटलें ना नेतृत्वाचे वाद जाले म्हणून तातूंतल्यान विजय सरदेसाय भायर सरून गोवा फॉरवर्ड आयलो. सो ही गोवा फॉरवर्ड इज नॉट नॅचरल फ्रेंड ऑफ BJP. MGP इज नॅचरल फ्रेंड ऑफ BJP. एक पॉयंट. दुसरी गोष्ट फाटल्या जवळ 1994 पासून जर आमी पळयत जाल्यार भाजपा पयलीं ल्हान आशिल्ली, MGP वॉज बिगर पार्टी आणि सदांच MGPचो हात धरून भाजपा विधानसभेनूय पावली, हळू व्हडली जाली. MGP काबार करपाचोय प्रयत्न केलो आणि आज ती व्हडली पार्टी जाल्या. व्हडली पार्टी जावनूय MGP शिवाय आजूय भाजपाचें कशेंच जायना. हे वास्तव आसा. बट त्याच बरोबर एक जर MGP जर विलीन जायत जाल्यार इट वील बी लॉस ऑफ BJP. कारण ती एक सेपरेट जसो हे म्हणटा एक ती वोट बँक आसा किंवा तो एक सेगमेंट आसा जो MGP घेता. मे बी तो 100% भाजपा कडेन येवचो ना, तो आनी खंय तरी वतलो. सो इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ BJP दॅट MGP एक्झिस्ट. म्हाका दिसता की हे दोनूय पक्ष जे आहा न्ही इतलो मूर्खपणा करचे ना की ह्या सिच्युएशनाचेर विलीन करपाचे. कारण तातूंत कशें आसा की लोकसभा इलेक्शन तोंडार आसा ताचे सर्वेज जर आमी पळयले अजुनूय एक खंय तरी संदिग्ध अशें वातावरण आसा की अजुनूय स्पश्ट ना की भाजपाचे परत जी 2014 जे जाल्ले ते परत 2019 जातले हाचे चित्र अजूनही स्पष्ट ना. आणि हातून कशें आसा की जशें राजूबाबान सांगलें की प्रादेशीक पक्षांक गोंयच्या राजकारणान एक खूब म्हत्व आयिल्लें आसा आणि ते कशें आसा की तांचे अस्तित्व जें आसा ताचें म्हत्व ते प्रादेशीक पक्षा म्हणून उरता. जेन्ना एखादो सुदीन ढवळीकर फाल्यां BJPन गेलो तर BJPच्या येद्या व्हडल्या समुद्रान सुदीन ढवळीकर हाचें अस्तित्व उरचें ना. आज जें म्हत्व ताका आसा तें उरचें ना. हें सगळ्यान खूब म्हत्वाचें की प्रादेशीक पक्षांनी जर स्वताचें अस्तित्व जर राखपा जाय त्या परस सद्याचे परिस्थितीन काँग्रेस फोडप हो पर्याय भाजपा खातीर आसूंक शकता. खंय तरी काँग्रेस फोडप आनी एक भाजप बळकट करप आनी तातूंतल्यान काँग्रेसची एक सद्या जी इमेज चल्ल्या ती खंय तरी तिका हानी एक काँग्रेस ह्या परिस्थिती भितर आपल्या राजकीय भुमिकेक न्याय दिता असो दिसता? ना दिसना. हांवें तुमकां म्हणलें न्ही गोंयान भितर ते आपल्याक संदी दियात राजकारण करपाची इतल्यान मागितात. गोंयान आज सरकार चलयतात 2 सेक्रेटरी. हाजेर खरें म्हळ्यार बोवाळ करपाक आशिल्लो. सरकार अस्तित्वातच ना हाजेर खरें म्हळ्यार जागृती करपाची गरज आशिल्ली तो ते करनात. आनी तुमकां दिसता काँग्रेस कमी पडल्या आपली राजकीय भूमिका करपाक? कारण काँग्रेस एक गजाल म्हणटली की आमी परत वचून राज्यपालाक सांगलां की तुमची सरकार सारकी चलना, तुमची लिडरशीप क्रायसीस आसा आणि आज वॉट काँग्रेस क्लेम्स इज दॅट यू डोंट हॅव नंबर्स ऑल्सो ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. सो आमकां संदी दियात म्हणून आमी मागतात. आनी कितें करपाचें? असर काँग्रेसीन आर्ग्युमेंट घालप? हातून 2-3 गोष्टी आसा. जे करपाक नाका ते काँग्रेस करता आणि जे करपाक जाय ते करना. हे फाटल्या वर्सा असेंब्लीचे इलेक्शनाचे रिझल्ट आयल्या पासून हेच सुरू जाता. पयलीं तांकां लिडर निवडपाक जालें ना, थंयच्यान जे चुकत गेला आतां ते राज्यपाला कडेन वता परत. तुमी विजय सरदेसाय कडेन गेले, तुमी सुदीन ढवळीकरा कडेन गेले, तुमी रोहन गावटे किंवा गोविंद गावडे हाचे कडेन गेले, तुमचे कडेन कोणाची पत्र आसा, लेटर्स आसा, लेटर ऑफ सपोर्ट, तुमचे कडेन नंबर आसा 16. मॅक्झिमम धर एक नॅचरल फ्रेंड म्हणून धरल्यार चर्चील आले. म्हाका तो खंय आसा अजून कोणाक खबर ना, पूण तो आसा जाल्यार 17 जाता. सो 17 घेवन तुमी सरकार स्थापन करपाचो दावो कसो करता? ही पयली चूक दिसता तेंची. आणि दुसरी हे
कांयच जावना सरकार म्हणजे मुख्यमंत्र्यान राजिनामा दिवना, सरकारी सत्ताधारी पक्षांतल्यान कोण फुटूना, आघाडींतल्यान कोण भायर सरूना आनी कोणी स्टेटमेंटूय करना. उलट विजय आनी सुदीन दोगूय सांगता की हे सरकार आमी घडयलां आनी आमकां ते जाय म्हणून. अशें आसतना काँग्रेस राज्यपाला कडेन वताच कित्याक? काँग्रेसीचा उद्देशच असो दिसता की बीजेपीच्या आणि घटक पक्षाच्या मनान एक संभ्रम निर्माण करप की ना कांय जाण फुटतात, आमकां मेळटात, आमी आतां सरकार करतात. फाल्यां आमी असेंब्ली सेशन जर मागलें, असेंब्ली घेतलें जाल्यार आमचे 3-4 आमदार मंत्री दुयें येतात, ते येवपा पावपानात. अशे तरेचे एक संभ्रम असेंब्ली सेशन कित्याक ऑन वॉट बेसीस मागता? स्पेशल अधिवेशन कित्या खातीर घेवपाचें की अधिवेशन आफोवपा खातीर कितें जालां? कांयच जावना. तरी स्टेटस को बदलपा जाय किंवा कोणी तरी लेटर ऑफ सपोर्ट जे दिला ते विड्रॉ करपाक विड्रॉ करूं जाय, 2 सपोर्ट हेंचे कडेन येवपाक जाय, अशें कितें जालां? तशें जावना. संजयान सांगलें सामकें बरोबर की काँग्रेसची सद्याची जर ही स्थिती पळयत, खरें म्हणजे कशें की ह्या सिच्युएशनाचेर तांचो एक कोण तरी जबाबदार लिडर गोंयांत येवन हांकां सगळ्यांक गायड करून ताचें एक नेतृत्व करपा जाय आशिल्लो. आतां तशी कांयच परिस्थिती ना. हे आपूण जावन कितें हांच्या मनाक येता ते वचून करतात आनी तातूंत कांय सुसूत्रताय अशी कांय ना. जे तांकां मनाक दिसता ते डिसिजन घेता. पूण हातूंतल्यान एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून आनी जेन्ना सगळ्यान व्हडलो पक्ष तुमी म्हणटात, ह्या सगळ्या सिच्युएशन गेले 8 म्हयने कितें केलें काँग्रेसीन? होय प्रश्न येता न्ही. आतां तुमी फक्त पेपरांतल्यान जेन्ना बोवाळ जाता, मिडियांतल्यान बोवाळ जाता तेन्ना तुमी फुडें सरता. आतां पर्यंत तुमी हो विशय लावन धरलो ना कित्याक? होय प्रश्न तातूंत लोक विचारतात. जेन्ना तो अलेक्स रेजिनाल्ड मुख्यमंत्र्याच्या सरकाराच्या विरोधात अविश्वास ठराव हाडया म्हणून त्यांच्या लेजिस्लेचर पार्टी मिटिंगेन सांगता, ताका सपोर्ट मेळना. आनी आतां हे विधानसभा राज्यपालाचेर थंय कित्याक वता राजभवनाचेर? म्हाका सांगा, आज जर तुमकां सजेशन दिवपाक जाय ह्या सरकाराक एक 2 नांवां जी तुमकां दिसतात की ह्या सरकाराचें नेतृत्व हाजे फुडें करपाक शकतात. न्ही, हांवें तुमकां 2-3 नांवां सांगलें, तातूंत परत हांव 2 आनी एड करता. हय, मायकल लोबो आणि टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन निलेश काब्राल. दोन नांवां, दोगूय जाण एफिशियंट. सो तुम्ही म्हणटात की बीजेपी कडेन भितरच पर्याय आसा, फक्त फक्त पर्रीकरान मनाची तयारी दाखोवपाक जाय. एक्झॅक्टली 2 नांवां जी दिसता तुमकां की ह्या परिस्थितीक ह्या सरकाराक नेतृत्व दिवपाक शकतात. हय, ह्याच 2 नांवांचेर हांवूय सहमत जायन की मायकल लोबो जाका मिनिस्ट्री मेळूना, निलेश काब्रालाकय मिनिस्ट्री मेळूना त्या पॉलिटिकल सिच्युएशना खातीर. अदरवायज बीजेपीचे गव्हर्मेंट आयिल्ले जाल्यार ते ह्या टर्मान मिनिस्टर जावपाचे शुअर. सो ती एबिलिटी तांची दिसून. आनी एक म्हत्वाचो गजाल जो आमी न्ही चुकयलो, तो मुद्दो घेवना. सगळे लोक उलयतात सुदीन ढवळेकर इज नॅचरल आयला हे ते, पूण म्हत्वाचो मुद्दो असो की फाटल्या वेळार लक्षात घेयात, फाटल्या वेळार बीजेपीची जी पळय संख्या 13 जाण जिखून आयिल्ले, तातूंत भितरले 7 जाण म्हणजे बहुसंख्य कॅथलीक लोक आसात. सो कॅथलिकांक ज्या पद्दतीन रिप्रेझेंटेशन बीजेपीन दिवपाक जाय आशिल्लें ते ताणें दिलें ना. इतलेंच ते फुडलें राजकारण बीजेपीन कशें करप ताजी एक सुलूस फाटली इलेक्शनान दिलें की ना, तुमी सगळे समाजाक सगळ्या लोकांक बरोबर येवन वचपाय. तातूंत भितर कांय जाणांनी अडखळ निर्माण केली. म्हाका दिसता ही पळय आमी 2 नांवां पळय उलयतात, ती नांवां जर ताणें घेवन जर मुखार गेलो बीजेपीक खूब फायदो. पॉलिटिकली इट्स अ व्हेरी गुड थिंग फॉर बीजेपी. तुम्ही त्यात 2 नांवां, 2 नांवां जी तिसरें एक नांव आसा प्रमोद सावंताचें, पूण एक तर तो स्पीकर आसा सध्या, आनी आतां सध्या स्पीकराक हांगा लिडर हाडून परत ती इलेक्शन थंय करप ही भाजपाक सध्या सोयीचें ना, एक गोश्ट. आनी दुसरें म्हाका अशें दिसता की हे दोगांनी मे बी इन केपेबिलिटी हे 2 जाण वील स्कोर ओवर. कार्यक्षमतेचो जर विचार करत नाही जाल्यार विश्वजीत राणे किंवा आमचो माविन गुदिनो ही नांवां बरी आसात, मुख्यमंत्री पदार विचार जावंक शकतालो, पूण ते खूब नवे आसा पक्षान. आनी मायकल लोबोचें कशें जाला की तो कॅथलीक आसा आनी बरी त्याची एक इमेज आसा, समाजान वावुरता, पूण ताचें कशें आसा की तो स्वताची विधानां करता, वक्तव्यां करता न्ही, तातूंतल्यान खंय तरी ताची इमेज जी जावपा जाय सिरियस म्हणून ताका कोण असो पळयना. म्हणजे तो भाजपाकूच फाल्यां त्रासदायक जावंक शकता काय असो एक विशय तातूंतल्यान येता. निलेश काब्रालाचें कशें आसा की मायनिंगाचो जेन्ना विशय आसता, निलेश काब्राल एक कॅथलीक आनी परत त्या बेल्टांतलो, हातूंत ताका एक एक्सेप्टेबिलिटी आसूंक शकता. फक्त कशें की हाचेर आनी हे जे नेते आसा न्ही तांणी एक अशी आपली एक इमेज जी तयार करपा जाय आसली की एक स्टेट वायड लिडर की एक तुम्ही म्हणटात इंटरनली सद्याक पर्याय ना. पर्याय ना म्हणजे कशें की हे आसा, हांचे कडेन क्षमता आसा, पूण तांकां आतां पर्यंत जे प्रोजेक्शन मेळपा जाय आशिल्ले तशें ते मेळिल्ले ना. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. म्हाका दिसता ज्या विशयांचेर लोकां मुखार राजकीय परिस्थितीचें वास्तव ज्या रितीन दवरपाक जाय आशिल्लें ताचो पुराय प्रयत्न आमी केला. एक गजाल म्हाका दिसता हांगा सगळे जाण एक्सेप्ट करतले की राज्य आनी राज्याचो कारभार असो चलपाक शकना. खंय तरी मुख्यमंत्र्यान आतां आपलो चार्ज जो आसा तो दुसऱ्या कडेन दिवपाक जाय आनी एक फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन आनी फंक्शनल कॅबिनेट इट इज हाय टायम की राज्या भितर परत चालू जातलें. हें सांगप म्हळ्यार सुद्दां खूब हास्यास्पद गजाल की परत कॅबिनेट फंक्शन जावपाक जाय म्हणून, पूण आज ती परिस्थिती आयल्या.
ती परिस्थिती आनीक ड्रॅग जावची न्ही अशें म्हाका दिसता. इतलीच गजाल आमी सत्ताधाऱ्यां कडेन गोंयचे नागरीक म्हूण मागपाक शकतात. तितलेच मनार घेयात आनी गरजेचे ते करात. संपादक इतलेंच सांगता म्हणून ते आयकतले. मागतात. संपादक सांगतात. सो तीग जाण सांगतात. सो म्हाका दिसता की हे सत्ताधाऱ्यां म्हऱ्या पावप खूब गरजेचें. आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पवित्रा प्रुडंट. नमस्कार.